नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। भाजे उपरांत गोयभर गोरवांच्या मांसाचो उणाव, मीट कॉम्प्लेक्सान गोरवां मारप बंद केल्ल्यान परिस्थिती, चिकनाकूय उजो पेटपाचो भय, कोर्टा मुखार विशय बेगीन तडीक लावपाचे यत्न। मायनिंगांतले गोंयकार आंदोलक पावले दिल्ली, बिरेस्तार शुक्रारा जंतर मंतराचेर धरणे, केंद्रीय मंत्री यूपीएचे फुडाऱ्या मेरेन परिस्थिती पावोवपाचो यत्न, प्रुडंटाचो दिल्ली जंतर मंतरावेल्यान एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। सरकारी जमनीचेर मान्यताय नासतना रिजेक्ट मीन डम केल्यार जिल्लोधिकारी मारतलो फायन, माल सुवातीवेल्यान उखलपाचोय जिल्लोधिकाऱ्याक अधिकार, भूंय येणावळ कायद्यान सरकार करतलो दुरुस्ती। लोकायुक्त कायद्यान विधानसभेन दुरुस्त्यो, रिपोर्ट 3 महिन्या भितर मानून घेतलो ना जाल्यार मानिल्ल्यात जमा, मात दोशी थारिल्ले मुख्यमंत्री मंत्र्याक राजीनामो सक्तीचो ना, फायन 1 लाखा मेरेन। आणि तिसरी कुंकळे प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्त जातली शेनवारा आयतारा, जैतिवंतांक मेळटले 30,000, उपजैतिवंतांक 20,000। खबरो विस्तारान। भाजयेचो प्रश्न सुट्टा म्हणल्यार उपरांत आता गोंयभर गोरवांच्या मांसाचो उणाव जाला। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान गोरवां मारप सध्या कोर्टान बंद केल्ल्यान बाजारांनी गोरवाचें मांस बंद जाला। ताका लागून चिकनाकूय उजो पेटपाची परिस्थिती उप्रासल्या। मीट ट्रेडर्सांची पणजे बसका जाली। हायकोर्टान नेमिल्ले चौकशी समितीक बेगिनात बेगीन रिपोर्ट दिवन सांगूंक कांय अटींचेर गोरवां मारपाक सध्या मान्यताय मेळची म्हूण सरकार यत्न करतलो, अशें उतर मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन दिला। नरेश सावळान विधानसभेन हो विशय काडिल्लो। उसगांवच्या कत्तलखान्यात गोरवां मारपाक हायकोर्टान बंदी घातिल्ल्यान गोरवांचे मांस विकपी दुकानांत फाटले 2 दीस मांस नाश जाला। कत्तलखान्याची चौकशी करपाक हायकोर्टान 3 वांगड्यांची कमिटी नेमल्या। फुडल्या सप्तकान ही कमिटी अहवाल दितली। 30 एप्रिलाक ह्या अर्जाचेर सुनावणी जातली। गोवंश रक्षा अभियान आमचो धंदो बंद करूंक सोदता असो आरोप गोरवांचे मांस विकप्यांनी केला। We are waiting for the court decision on 30th, and we know that court will give a proper justice to us. High Court will give proper justice to us because it is our family business, and we depend on mainly on this business only. Is done by the Govansh Rakshak Mandal on the meat trader. They want to just close down, shut down our business, and not to allow us to do the activity, but their intention will be not be succeeded. हायकोर्टान दिल्ल्या आदेशाक लागून निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीचेर भासाभास करपाक व्यापाऱ्यांची बुधवारा बसका जाली। एक्चुअली आम्ही इलिगल काय खातीर ना, ते जे हा कॉम्प्लेक्स हा गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स ते गव्हर्नमेंटाचे, आम्ही सगळे लिगली करतात। आता हे इलिगल आहे म्हणून इश्यू केला। आम्ही सरकाराकडे मागणी करतात की आमचे किती प्रॉब्लेम झाला त्या फॅक्टरीन ते सॉल्व करचे, ते आमच्या धंद्याचेर परिणाम येता। हायकोर्टान नेमिल्ली कमिटी जाता तितले बेगीन हायकोर्टाक अहवाल दितली अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगले। हांव त्यो 1-2 दिसां भितर करून घेता आनी वी वील अप्रोच हायकोर्ट इफ रिक्वायर्ड विथ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन विथ सम प्रिकॉशन्स। गोरवांचे मांस नाशिल्ल्यान चिकनाचे दर वाडू येता। अशें बीफ जर बंद जालें जाल्यार वाडूंक शकता न्हू, अजून पर्यंत तशेंच चलता। इतल्या मजगती बेळगांव आनी हेर वाठारांतल्या भाजयो आनी दिसपट्ट्या गरजेच्यो वस्तू घेवन बुधवारा ट्रक्स गोंयान पावले। भाजयांचे प्रेस जाग्यार येवपाक आनीक कांय दीस लागू येता अशें वेपारी म्हणटात। सगळी भाजी येयलेली आसा, कितें कितें येयलेली आसा? सगळें रेट कितें आसा? आनी टोमाटो 20 ते 22 रुपया। ही रेट बेळगांवची तुमकां वाडोवन येयलेली आसा? महाराज जाले म्हणल्यार क्वॉन्टिटी डेफिनेटली कमी व्हरतले न्ही ते, कमी जालो, आमच्या गिरायकूय कमी जालो। तुका कितें दिसता भाजी देंवतली अशी दिसता तुमकां? सध्या तरी 8-15 दीस तरी प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। मायनिंगांतले गोंयकार आंदोलक धरणे धरपाक दिल्ली पावले। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या बावट्या खाला शेकड्यांनी लोक 2 दिसाचे धरणे धरपाक दिल्ली पावल्यात।
थोडे बिरेस्तारा पावतले. बिरेस्तार आनी शुक्रारा दिल्ली जंतर मंतराचेर 2 दीस ते धरण्याक बसतले. मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोयची परिस्थिती केंद्रीय मंत्री आनी युपीएचे फुडाऱ्या मेरेन पावोवपाचो यत्न फ्रंट करतलो. प्रुडंटाचे महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकराचो दिल्ली जंतर मंतरावेल्यान एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. बिरेस्तारच्यान हेच जाग्यार फाल्यां मायनिंग पीपल फ्रंट हे धरणां धरपाक बसपाक आसात आनी ते 2 दीस धरणां धरतले. बिरेस्तार आनी शुक्रार अशे 2 दीस धरणां धरून ते केंद्र सरकारा कडेन गोयचे लिगल मायनिंग सुरू करपाची अशी मागणी करतले. 2 दिसांनी आमी गोंयच्यान दिल्ली पावले आनी फाल्यांच्यान आमचो धरणा प्रोग्राम स्टार्ट जातलो. तेन्ना आमी गो मायनिंग बेगीन चालू जावचें अशें म्हणून सगळे मायनिंग डिपेंडंट कोण आसा ते सगळे आज येयल्ले आसा आनी फाल्यांच्यान धरणा प्रोग्राम स्टार्ट जातलो. आणि जेणे करून त्यांच्या जे आर्थिक संकट जे येयला जे मायनिंग बंद जावन ते बेगीनात बेगीन पयस करपा खातीर ही तेंची धरणां आसतली. तेंच्यांनी 72 दीस पणजे आझाद मैदानाचेर धरणां धरलेली आनी आतां ते दिल्ली पावलेले आसात. आझाद मैदानाचेर 72 दीस धरणां धरल्या उपरांत ती तात्पुरती स्थगीत करून गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट बिरेस्तारच्यान जंतर मंतर रस्त्याचेर धरणां धरतले आनी 2 दीस ते धरणां धरतले आनी एकूच मागणी करतले की गोयचे लिगल मायनिंग सुरू जावन तेंचे जे आर्थीक संकट येयला ते बेगीनात बेगीन सुटपाचे. दिल्लीच्यान देवेंद्र गांवकरा बरोबर महेश गाडी प्रुडंटा खातीर. सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीरपणान वा मान्यताय नासतना रिजेक्ट मीन वा ते सारकेलो म्हाल डंप केला आसत जाल्यार ते खातीर फायन मारतले. भू येणावळ कायद्यान सरकार ही दुरुस्ती करतलो. तशेंच एखादी जमीन मीन वा तसलो म्हाल दवरपा खातीर अनधिकृतपणान ताब्यान घेतला आसत जाल्यार ते सुवाती वेल्यान तो म्हाल हालोवपाचो कायदेशीर अधिकारूय जिल्लोधिकाऱ्याक मेळटलो. मंगळारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेन हे कायदो दुरुस्तेक सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्यो दुरुस्त्यो चालू अधिवेशनान विधानसभे मुखार येतल्यो. भूंय येणावळ संहितेत दुरुस्ती. संहितेत कलम 33 पोटकलम 1 उपरांत 1 हे पोटकलम जोडला. एखादी जमीन रिजेक्ट मीन वा तसलो म्हाल दवरपा खातीर मान्यताय नासतना वापरल्यार संबंधितांक फायन मारतले. संहितेत कलम 40 पोटकलम 2 दुरुस्ती. एखादी जमीन रिजेक्ट मीन वा तसलो म्हाल दवरपा खातीर अनधिकृत रितीन ताब्यांत दवरल्या आसत जाल्यार जिल्लो अधिकाऱ्याक ते सुवाती वयल्यान तो म्हाल हालोवपाचो कायदेशीर अधिकार आसतलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कायद्यांत तरतूद नाशिल्ल्यान खण खात्याक अधिकाऱ्यांक बेकायदेशीरपणान रिजेक्ट मीन दवरतल्या लोकांचेर कारवाय करप शक्य जायनाशिल्लें. पूण नवे कायदो दुरुस्तीक लागून अधिकाऱ्यांचें काम आतां सोंपें जातलें. जमीन अनधिकृत रितीन ताब्यांत दवरतल्याक कितली फायन मारप तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्याची कार्यपद्दत कशी आसतली हाची वेवस्था नेमा वरवीं करतले अशें सचिवालयातली सुत्रां सांगतात. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.